नमस्कार. गोंयांत कोरोना व्हायरसा खातीर लॉकडावन जावन आयज गोंयकारांनी अर्दी वाट सोंपिल्ली आसा आनी अर्दी वाट उरल्या. म्हणजे जवळ जवळ 12 दीस काबार जाल्ले आसात आनी 11 दिसांची वाट उरल्याक. गोंयकारांनी देशा परस 3 दीस मायज लॉकडावन सोंसलेलें आसा. गोंयकारांनी ह्या लॉकडावनाक पूर्णपणे पाठिंबो दिल्लो आसा. बरें सहकार मेळिल्लें आसा. पूण सुरवातेक सरकारान जी एसेन्शियल कॉमोडिटीज म्हणजे जी गरजेच्यो वस्तू आसात तेजी दुकानां बंद दवरून गोंयकारांक खुबशे त्रास सहन करपाक पडले. खास करून ल्हान भुरग्यांक दूध मेळनासतना आनी जाण्टेल्यांक वेळार जेवण मेळनासतना सरकारान पक्ष हित हें कुशीक दवरून जर अजुनूय एसेन्शियल कॉमोडिटीचे सप्लाय चेन जर रेग्युलरायज केली जाल्यार म्हाका दिसता लोक शांतीप्रियेन मुखाल्ले 11 दीस काडटले. लोकांक कोणाकूच मुद्दम जावन भायर सरपाची इच्छा ना. जेन्ना वस्ती मेळना तेन्ना लोक भायर सरतात. सो हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां की सप्लाय चेन बेगीनचे बेगीन रिस्टोर करची. पुलिसांक सांगचें गरजे भायर लोकांक तुमी सतय नाका म्हणून. आमच्या पक्षान ह्या सरकाराक पूर्णपणे सहकार दिल्लो आसा. आमच्या पक्षाचे वेगवेगळे पदाधिकारी, ब्लॉक प्रेसिडेंट, आमचे आमदार आनी बाकीचे पदाधिकारी हेणी आपल्या जाता ते परीन लोकांची खूब मदत करपाचे प्रयत्न केल्ले आसा. खंयच प्रसिद्धीक ते धांवले ना आनी प्रामाणीकपणे ते काम केले. हेजी हांव नोंद घेवपाक सोदतां आनी तेंचे हांव धन्यवादूय दिवपाक सोदतां. आनी मुखाल्ले वेळ 11 दीस ही काम तुमी अशेंच चालू दवरात. आमी कंट्रोल रूम केलो. त्या कंट्रोल रुमाक 3 कंट्रोल रूम आमचे आसात. ते करता आसतना खुबशे डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या ऑफिसरा कडेन आमचो संपर्क केलो आनी ते खुबशे जाण बरे मेहनतीन काम करता. लोकांक बरी मदत करतात. खुबशे दोतोर, पुलीस हांचे काम चल्लेलें आसा आनी म्हाका दिसता लोक तांकां सहकार्य करतात. हांव अजुनूय मानतां की गोंयांत बरें काम केल्लें आसा आनीक ते जो व्हायरस आसा हो कम्युनिटीन स्प्रेड जसो जाल्लो ना. त्या कारणान एक बरी गजाल आसा. पूण आमचें झुंज जें आसा तें सोंपलेलें ना. अजुनूय आमचें झुंज उरलां. आमकां अजुनूय थोडे प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय. आमी घरा भायर सरपाक जायना. जर घरा भायर सरपाक पडटात जाल्यार आमी सोशल डिस्टन्सिंग दवरपाक जाय. हेजी आमी केअर घेवपाक जाय. सरकारान खूब चुको केल्यात ह्या हितून. पूण आमी खंयच सरकाराक टिका करपाक वचना. एक प्रसंग सांबाळून हेजे मुखारूय आमचें सहकार्य सरकाराक आसतलें.